हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. कसे आसा तुम्ही? सो सकाळची जाल्ली आसात आणि आता व्लॉग स्टार्ट करता. सो आता आयज केले ब्रेकफास्टाक शिरो. ओके, प्रियांच्यान सार्थक गेला स्कुलान. सो आयज हांव करतले, आज मंडे, सो आयज हांव करतले ग्रीन चना आसता पळय तेजो ग्रीन पीस रोस्ट करतले. ओके, पयलीं आमी क्लीन करू घेवया कितें काम आहा तें, आनी मागीर मेळटा. शिरो केल्लो आनी सार्थक आनी प्रियांश गेलेले स्कुलान आणि प्रसाद गेलेलो फर्स्ट शिफ्टीक. सो आयज पयलीं आमी करून घेया सगळे क्लिनींग, कितें कितें आहा तें झाडपाचें पुसपाचें. ओके, सो तें करून घेवया आनी मागीर आमी या किचनात. ओके, सो आतां हांव करता पयलीं वॉश बेसीन क्लीन, कित्याक वॉश बेसीन प्रियांश आनी सार्थक सदां तोंड धुता न्हू, तेंचे हात बीत लागता जेवणाचे. सो ते पयलीं क्लीन करून घेता. ओके, काय ना, एक सो लिक्वीड घेतलेलें आसा, सोप लिक्वीड, आनी तेका हांवें आतां स्क्रबर घेवन बरें वॉश करून घेता. म्हाका वॉश बेसीन क्लीन जाय, अशें वीट कितें एक स्पॉट आसलें न्हू, वीट येता पळोवपाक आनी तोंड धुवपाक बी वचपाक मागीर वीट दिसता. हांव सद्दां वॉश बेसीन घासता. ओके, सद्दां आमच्या भुरग्यांचे हात लागता, तोंड धुता सार्थक प्रियांश. सो बरें दिसना पळोवपाक, आनी आमचें तें एंट्रन्सारच जाता न्हू सारकें, दारान घुसताच आमकां वॉश बेसीन आसा. सो तें क्लीन करचेंच पडटा म्हाका सदां. मागीर हा ते सदाचेच हे म्हाजे धुवपाचे. ओके, सो ते क्लीन करून घेता आनी मागीर म्हाका फुडलें काम करपा जाय. ओके, आतां म्हाजें वॉश बेसीन ऑलमोस्ट क्लीन जाल्लें आसा आनी पळोवपाक बरें दिसता चकाचक. सो म्हाजें वॉश बेसीन आतां धुवन जाल्लेलें आसा. आज म्हाका दुसरें काम म्हणजे म्हाजें आसा तें फॅन क्लीन करपाचें. आतां हांव फॅन क्लीन करता, कित्याक म्हयन्यांतल्यान एक दोनदां हांव क्लीन करता, कित्याक धूल बसता न्हू. सो हांवें ते घोडो घेतलेलो आसा. ओके, सो आतां ते पयलीं हांव बरें, केन्ना न्हू फॅन न्हू ओले कपड्यान केन्नाच पुसपा जायना, कित्याक ताका मागीर झेंग धरता. ओके, सो सदांच सुके कपड्यानच पुसपाचें. सुको कपडो आसता पळय तोच घेवन पुसपाचो. सपोज तुमी ओलो कपडो मारलो न्हू, ताका मागीर ते हें जाता, झेंग कशें येता आनी बरें दिसना पळोवपाक. सो हांव सदांच सुके कपड्यान मारता. सुके कपड्यान मातशें मारलें न्हू बरें क्लीन जाता. ओके, सो हे जाय म्हाज्या कडेन ते फॅन पुसपाचे ते हांवें घेतलेले आसा. ओके, मागीर तुमकां दाखयता ते, पूण तेजेर न्हू बरें अशें क्लीन जायना. ओके, सो ते नवीन आतां येयला पळय फॅन पुसपाचें एक हे कशें, बट तेजेर ते बरें क्लीन जायना, म्हाका जाय तशें जायना. सो म्हटलें हे बेस्ट ऑप्शन आमचें. ओके, घोडे घेतले, वयर चडले, कपडो एक घेतलो बरो सुको आनी पुसयले. सो आमच्या हॉलान न्हू 2 फॅनां आसा, त्या सायडीचे फॅन क्लीन करून जाल्ले आसा. आतां हांव करतलें ते ह्या सायडीचे आमच्या एंट्रन्साचेर एक फॅन आहा, हे पळय, हे आमचे दिसता तुमकां आसतले ते मेन डोर आनी ते आहा ते फॅन. आतां दुसरे फॅन हांव पुसता. ओके, 2 फॅन आहा आमच्या हितून. सो हांव हॉलांतली न्हू म्हयन्यांतल्यान एक दोनदां अशें पुसता. अशें धूल बी दिसतलो हांव पुसतात. आनी बेडरुमाचेर हांवें हाल्ली एक लास्ट विकाक पुसून घेतलेले आसा. सो ते म्हाका क्लीन करपा जाय म्हणना आयज, फक्त म्हाका हॉलाचेच मातशें क्लीन करून घेवपा जाय. ओके, सो आतां हे बरें करून क्लीन करून घेता आनी मागीर फुडलें जें काम आहा तें आसा तें म्हाजें वॉश बेसिनान जीं आयदनां आसा पळय ती म्हाका पुसून घेवपा जाय. ओके, आनी हांव हे पुसतना म्हाज्या दोळ्यान हें पडटालें, धूल तो आसता पळय तो पडटालो. सो आतां फॅन म्हाजे ऑलमोस्ट क्लीन जाल्लेले आसा. ओके, सो फ्रेंड्स, आतां हांवें हें घेतलां सुताळी काडपाचें. तुमकां हांवें सांगलेलें पळय फॅन क्लीन करपाक हांवें घेतलेलें म्हण, हेच ते घेतलेले हांवें, बट म्हाजें तें बरें जायना, म्हाका जाय तशें तेजें क्लीन जायना. सो म्हाका तितलें लायक अशें जावना तें. सो हांव आतां ते भिंतीक मातशें धूल बील आसता न्हू, केन्ना केन्ना अशें सगळें मातशें भिंतीक अशें हात लागता, कशें हातीक आमचे धूल लागता. सो हांव ते आतां तेजेन क्लीन करता भिंत. हे आमचे वयर शोकेस टॉप बी आहा पळय तेजेर मातशें सुताळी लायट दिसता न्हू. सो ते आतां हांव तेजेन क्लीन करून घेता. ओके, सगळे विंडो कडेन बी मातशें. ओके, मातशें बॉर्डरीकूच मातशें लायट सुताळी आसता आमगेर. ओके, नाल्यार सिलिंगेक मातशें केन्ना उरली जाल्यार, केन्नाय चुकोन चडशी उरना. आनी आतां शोकेसी कडेन वयर ते पुसता पळय थंय आसता मातशी लायट अशी, आनी लायटीचे ते आमचे हे आहा पळय बल्ब तेजे सायडीन अशें रावंड सायडीन मातशें येयल्लें आसता सुताळी कशी, ताका मातशें मारता. आनी सो आतां हें हांव क्लीन करता सगळें. ओके, सगळें फूल हॉलान हांव क्लीन करता. ओके, हॉलूच हांव आज क्लीन करतलें, ते बाकीचे 2 हांव आनी 1-2 दिसान मागीर करतलें हांव. ओके, ते आनी तुमकां कितें सगळें क्लिनींग दाखयतलें. ओके, सो म्हणलें हॉलाचेर तुमकां मातशें शूट करुया आनी दाखोवया. ओके, सो हे अशें हांवें क्लीन करून घेतलेलें आसा. सगळे फोटो फ्रेम्स बी आहा पळय तेंचे बॉर्डरीक चड अशी सुताळी आसता. सुताळी अशें घरान आसा बरें न्हू म्हणटा. ओके, सो म्हयन्याच्यान एक 2-3दां अशें सुताळी काडपा जाय आसतात ती. आनी ती सुताळी न्हू दिसान अशी दिसना, जेन्ना रातची आसता पळय वयर पयली न्हू मातशी लायट दिसता.
दिसाक दिसना ती लायटी पेट्टा पळय रातच्यो तेन्ना मागीर दिसता अरे हांगा सुताळी अशें जाता. ह्या पळय फ्रेमीक बी न्ही भरपूर सुताळी आसलेली सायडीक, सो ती आतां काडून घेता आनी मागीर आसा तें आमचें फुडलें काम करून घेवया. ओके, सो आतां म्हाजे ऑलमोस्ट सगळे हॉल मातशे एक सायडीच्यान आहा पळय ते सगळे क्लीन जाल्लेले आसा. ओके, आतां आसा ती म्हाजी बॅक सायड जी आमची ऑपोजीट सायड आहा पळय ती म्हाका क्लीन करपाक. जी आमी हे लायला पळय आमचे भिंतीचे वॉल क्लॉक, थंय म्हाका आतां क्लीन करपाक. त्या क्लॉका सायडीन न्हू बारीक सुताळी आसता ती आतां हांव क्लीन करता. हे पळय हांगा तुमकां दिसता आसतले भिंतीचेर क्लॉक लायला. हे पळय पयलीं फोटवा फाटल्यान एक ते ओम फोटवा फाटल्यान एक हे आसलेले फ्रेमी फाटल्यान लिजर्ड, ती कशी धांवली पळय केन्ना ती घरान घुसलेली आमकां खबर ना. सो आतां ही हे करता हांगा आतां हांव क्लीन करून घेता ही सायड. ओके, सो हे क्लीन जातकूच मागीर जालें हॉल क्लीन जालें. ओके, आनी हे हांवें किचनाच्या वयचे वाटेक एक तोरण लायल्या ताका बी भरपूर सुताळी येयलेली आसता. ओके, बारीक बारीक. सो ती एक दीस काडून म्हाका वॉश करपा जाय कित्याक ताका बारीक सुताळी धूल असो आसा. ओके, आनी ते काडून वॉश करपाक मातशें बरें करून ताका क्लीन करपा जाय. ओके, टायडान घालून बरें ताका हें करपा जाय. सो ते नेक्स्ट आनी एक दीस केन्ना हांव करतलें. सगळें एक दिसा जायना कित्याक फुडलीं कामां मागीर तशीच उरतलीं. आनी मेन म्हणजे मागीर सार्थकाक हाडपाचो टायम जाता, रोखडोच टायम जाता. हे घरांतलीं कामां करता, जेवण रांदता, तरी हांव न्हांवपाचें धुवपाचें मागीर येवन दवरता सार्थकाक स्कुलासून हाडून. मागीर सार्थकाक न्हांव शावर दिता आनी हांव शावर घेता. सो आतां आमी ह्या किचनान जी वॉश बेसिनान तुमी आयदनां पळयतात आसतलीं, सकाळची ब्रेकफास्ट केल्ली प्रियांशान आमी सगळ्यांनी केल्ली सगळीं आयदनां आसा ती आतां हांव धुवन घेता, सगळीं क्लीन करता. ही आयदनां सदांचीच आमची हे डेली सदांच्याच सगळ्याच्याच घरान आसता, कोणाच्या घरान ना अशें ना. ही आमची सदांची डेली रुटीन म्हणटा तशी कामां. सो ते करून घेता हांव. ओके, सगळीं क्लीन करता आनी मागीर आमी करुया चण्याचो रोस, ग्रीन पीस रोस करुया आनी प्रियांशाची ऑल टायम फेवरेट भेंड्याची भाजी करुया. ओके, आनी फ्रिजान भाजी भरपूर आसा. ओके, सो आयदनां घासून मातशी जाल्ली आसा सगळीं धुवन. सो आतां जाली म्हाजी सगळीं धुवन. आतां वॉश बेसीन मातशें दिसता, सिंक आसा तें मातशें घासून घेता आनी मागीर करुया फुडले हे आयदनां सगळीं स्टँडार लायता. ओके, आनी मागीर तुमकां चण्याचो रोस दाखयता. ओके, सो प्रियांशाची आज आसा मॅथ्स एग्जाम. ओके, सो केला ताका हे आसा ते सर्कल बी काडपाचें 3.5 सेंटीमीटर डायमिटर रेडियस तशें आहा ताका. करून गेला, पळोवया थंय कितें करता. हांगा करता मागीर तुमकां खबर एग्जामी मागीर तेंचे भलतेंच जाता. सो मॅथ्सान मातशें कमीच घेता तेणी ह्या फावटी. सो पळोवया कशें कितें जाता. सो फ्रेंड्स, हांवें हांगा चणे वॉश करून घेतलेले आसा आनी हे हांवें उदक घालून घेतला. आतां हे उदका सकट हांव ग्रीन पीस करी करतले ते आतां हे कुकरान घालून घेतला. ओके, हे सगळे आज मंडे. सो चण्याचो रोस हांवें एक कांदो चिरून घेतलेलो आसा. ओके, आनी एक टोमाट. ओके, ते आतां घालता, ते घालून घेता. ओके, आनी इल्लेशें उदक एड करता कित्याक आमकां हे सारखे चणे आनी कांदे टोमाट घातले ते मातशे
सोप जावपाक जाय न्हू. सो हे चणे हांवें न्हू ग्रीन पीस राती भिजत घातलेले ते आता हांव विसल काडून घेता. तेका मीठ घालता थोडेशे. ओके, थोडेशे मीठ घालता. ओके, आणि तेका झाकण लावून हांव एक ओन्ली 3च विसल काडटले कित्याक ते रोकडे कूक जाता न्हू. ताका लागून हांव तेका 3च विसल काडटले. ओके, सो मीठ घातलेले आसा. आता तेका आमी गॅस पेटोवन मीठ बारीक गॅसीर दवरपाचें. हो म्हाजो ल्हान बर्नर. सो हांवें ल्हान बर्नर ते बरें कूक जाता. सो हाका हांव 3 विसल काडून घेतले. ओके, 3 विसल येवनी मागीर तुमकां फुडले दाखयता. ओके, सो आता वॉश करून घेता भेंडे. ओके, सो आता करतली भेंड्याची भाजी. सो ती आता वॉश करून घेता बरें करून. ओके, आनी एक प्लेट घेता. आता हांव बरें वॉश करून घेता. आता हांव भेंड्याची भाजी, प्रियांशाक भेंड्याची भाजी, वांयग्याची भाजी, चिटकीची भाजी, मागीर फ्लावर भाजी आवडटा तेका. फ्लावर फ्राय आवडटा. पयलीं आसतलें फाटल्या व्लॉगान फ्लावर फ्राय तेका आवडटा. सो ताका लागून हांव भेंड्याची भाजी करता. एक्चुली फ्रिजीन आसतलो मुळो, बट मुळ्याची भाजी तितू खायना तो. सो मुळ्याची भाजी फाल्यां जावं परवा करतलें हांव. फ्रिजान मुळो आसा, वालपापडी आहा, मागीर वांयगी आहा. सो वांयग्याची हांव तुमच्या वांगडा एक रेसिपी शेअर करतलें, ब्रिंजाल. ओके, सो पळोवया फाल्यां जावं परवा तुमच्या वांगडा एक रेसिपी शेअर करता. ओके, सो हे आता बरें वॉश करून हेका आमकां मातशें पुसून घेवपाक जाय. ओके, उदक आसलें न्हू हें जाता. ओके, सो हे पळय हेका हांवें बरें वॉश करून घेतलेलें आसा. सो हेका आतां हांव सिंगल सिंगल घेवन पुसून घेता. ताका उदक आसपाक जायना ताका लागून. ओके, सो एक कपडो घेवपाचो, कॉटन असो कपडो, क्लीन कपडो घेवपाचो. सो हेका अशें बरें पुसून काडुया. आनी मागीर हेका आमी बारीक चॉप करून घेता. ओके, त्या सायडीन हांवें कुकर लायलेलो आसा. आनी ग्रीन पीस आहा पळय ते रोखडे कूक जाता. ओके, 2 सिटी काडून ते हे जाता कूक जाता. जितले चणे बरें कूक जाता पळय तितले जो ग्रेवी कितें आसा तो रोस बरो जाता. ओके, आनी सपोज ते सिजनान घट बी आसले न्हू मागीर तो बरो जायना रोस. ओके, सो 3 विसल्स काडून घेतले हांव. ओके, आनी हेका बरें आतां पुसून घेवया आमी. मागीर रोखडोच सार्थका हाडपाचो टायम जाता. आतां म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 10:45 जाल्ली आसा. तेजे 12 सुट्टा न्हू ताका लागून. ओके, आनी भेंड्याची भाजी आनी म्हाका दिसता भेंडे फ्राय प्रियांशाक आवडटा, बट फ्राय करपा ना, भाजीच करतले. ओके, पळोवया कशें कितें. सो आतां हांव बरें आमचो हांगा विंडो आहा न्हू. सो तुमकां दिसता हांगा विंडो आहा, बरें वारें आयिल्लें आसा आनी इतकी गरमी जावपाक लागला सांगू तुमकां. अशी आतां हांगा म्हाका किचनान बरें दिसता कित्याक आमकां विंडो आहा न्हू किचनान, बरें वारें येता, थंड दिसता. ओके, नाजाल्यार गरमीन किचनान तर रावपाकच जायना. खबर आहा गॅसी कडेन सकाळीं उठून रांदप आनी बेजार येता. आतां सकाळीं तरी एकांतल्यान मातशें अशें बरें दिसता कित्याक थंड आसता न्हू क्लायमेट सकाळीं. बट रातचें कितें किचनान कितें जेवण करपाक येवया म्हटल्यार इतकी गरमी, स्पेशली चपाती जावं तसलें कितें करपाक आयलें न्हू रावपाक जायना तितून. सो कितें आहा तें सकाळीं जेवण करून घेवपाचें. ओके, सांजच्यान दवरप ना कितें गरमी लागून. एकदांचो पावस स्टार्ट जालें न्हू तेन्ना मातशें बरें दिसता, बरें बरें कितें करून खावया, बरें कितें हें करुया अशें दिसता. बट गरमे टायमार तुमकां सांगू इतको बेजार येता किचनान येवपाचें म्हणल्यार. सो कितें आहा तें सकाळींच रांदून घेवपाचें. ओके, क्लायमेटा लागून. ओके, सो आतां हें म्हणजे ऑलमोस्ट जालेलें आहा. पळोवपाक शकता तुमी कितकी उदक आसलें. कपडो हो सारको हें जाल्लो आहा, ओलो जालो सारको. ओके, आतां हेका बारीक चिरून घेता. काय ना, एक टोमाट घालतलें मोठोसो, एक 2 मिडियम सायज कांदे बरें चिरता आनी इल्लीशी सोय आनी चिली पावडर. ओके, ते घालून तुमकां खबर आसतलीच भेंड्याची भाजी. दाखयता तुमकां क्विक दाखयता. ओके, लास्ट व्हिडिओन हांवें केल्ली बट तुमकां हांवें दाखोवना आसतली. रेडी जावन मागीर तुमकां हांवें दाखयली की भेंड्याची भाजी केला म्हणून. बट आयज तुमकां क्विक दाखयता. ओके, ओके, सो आतां हांवें चिरून घेता कांदे टोमाट सोय सगळें रेडी करून घेता आनी मागीर तुमकां दाखयता कशें कितें करप तें. अजुनूय कुकराक सिटी येवना, सीटू येतूकच तुमकां हांव मेळटा. ओके, सो फ्रेंड्स
हांवें हांगा ऑलरेडी पॅन दवरलेले आसा आनी तेल घातलेले आसा. सो बरें तेल तापले पयलीं आमी तातूंत घालया. आतां पयलीं करूया आमी भेंड्याची भाजी. पयलीं तातूंत घालया आमी कांदो, बारीक चिरलेलो कांदो आनी टमाट घालून घेवया. तेल तापलेलें आसा, हांव तें घालून घेता वांगडाच घालता. ओके, सो आतां आमकां बरो फ्राय करून घेवपा जाय. कांदो आनी टमाट मातसो बरो घालपा जाय भाजी भेंड्याची, बरी जाता. ओके, सो आतां बरेंशें फ्राय करून घेवया. सो एका मातशें आमी धापून दवरया 2 मिनटां, कित्याक बरें कूक जावपा लागून. ओके, सो 2 मिनटां ताका धापून दवरता. सो बरें कूक जावनी कांदो आनी टमाट मातसो फ्राय जावनी. मागीर आमी तातूंत घालया हांवें जे भेंडे चिरून घेतला, हे पळय ते चिरून घेतला. थोडेशे हांवें न्हू एक 6 to 7 दवरला, कित्याक केन्ना एक दीस फ्राय करपा जातले. परत आतां शिवरात्री आयिल्ली आसा, त्या दीस शिवराक आसतले तेन्ना बी आमकां फ्राय करून खावपा जातले. प्रियांशा फ्राय आवडटा. ओके, सो हे फ्राय जावनी. आनी एक तुमकां सांगपाची गजाल म्हळ्यार हांवें एक 2-3 दिसां पयलीं कुकर लावन घेतलेलो. सो शीत कुकर केल्लो, शिताचो कुकर हांगाच आसलो तो. हांव फाटल्यान कित्याक तरी गेल्ले पळय हात घालपाक, जस्ट म्हाका लागलो आनी आतां मातशें बरें जालें तें. बरें सॉलीड म्हाका हें जालें, चुरचुरतालें एकदम. सो आतां हें अशें जाला. ओके, सो कांदो आनी टमाट बरो फ्राय जालो, मातसो सॉफ्ट जालो की मागीर आतां आमी घालया भेंडे जे आमी चॉप करून घेतलेले. ओके, सो ते भेंडे घालून घेता. ओके, सो बरें एकदां मिक्स करून घेवया. बरें अशें मिक्स करून घेवया. ओके, आनी धापून ताका लो फ्लेमीर ताका धापून आमी बरें मिडियम फ्लेमीचेर. ओके, धापून बरी ती कूक जावपा जाय. तूं भेंड्याच्या भाजयेन उदक बिदक घालप ना, फक्त तेलानच करपाची ती. ऑटोमॅटीक कूक जाता, रोखडी फास्ट जाता ती. ओके, सो आतां ती कूक जावनी मागीर आमी फुडलो प्रोसेस करूया. आनी हांगा तुमी पळोवपाक शकता सिटी आयिल्ली आहा कुकराक. ओके, 3 विसल काडला हांवें. पळोवया कशें शिजता तें. ओके, आतां हांव तेजी मसालो काडून घेता आनी तुमकां दाखयता. सो भेंड्याची भाजी हांगा हांवें लो फ्लेमीर दवरलेली आसा. ओके, सो आतां मागीर आमी करूया फुडलो प्रोसेस. भेंड्याची भाजी हांगा बरी जालेली आसा आनी ताका मदीं मदीं हांव मिक्स करत आसलेलें. ओके, सो ही आतां जालेली आसा. आतां तातूंत घालया आमी सोय. सोय हांवें कातून घेतलेली आसा ती घालता इल्लीशी. ओके, सोय घालता. मागीर तातूंत हांव घालता इल्लोसो हळदी पिठो, एक हाफ. ओके, मागीर तातूंत हांव घालता 1 स्पून भरून चिली पावडर. चड घालना कित्याक प्रियांशाक खावपा जाय न्हू. जालें पुरो. आनी मीठ घालता. ओके, मीठ घालता चवीनुसार मीठ. ओके, आनी ताका बरें एकदां आमी मिक्स करून घेवया. गॅस मिडियम आसूनी. ओके, बरें ताका अशें मिक्स करून आनी 5 मिनिट्स ताका हांव धापून दवरतलें, कित्याक मसालो हे घातला न्हू चिली पावडर बी. ओके, सो एक 5 मिनिट्स ताका हांव धापून दवरतलें आनी मागीर आमची भेंड्याची भाजी रेडी. ओके, तुमी जाय जाल्यार आनी चिली पावडर एड करपाक शकता. हांव आनी घालपा ना, कित्याक ताका ठीक लागता न्हू, भुरग्यांनी खावपा जाय न्हू. सो ही आतां मिक्स केलेली आसा हांवें बरी करून. ओके, ताका मातशें आनी 2 ते 3 मिनटां बरें लो फ्लेमीर धापून दवरता. मागीर आमची भेंड्याची भाजी रेडी जाली आसा. ओके, सो फ्रेंड्स 5 मिनटांनी ताका बारीक गॅसीन धापून दवरलेले. तुम्ही पळोवपाक शकता तुम्ही भेंड्याची भाजी रेडी जाल्ली आसा. ओके, ओके, सो कोणा भेंड्याची भाजी आवडटा कमेंट करून सांगा. ओके, सो ही आतां जालेली आसा. आतां गॅस बंद करता. ओके, आनी आतां आमी करूया ग्रीन पीस. तो आहा पळय जे कूक करून घेतला ताजो रोस करूया. ओके, सो आतां आमी करूया ग्रीन पीस करी. ओके, सो फ्रेंड्स आतां आमी करूया ग्रीन पीस करी. ग्रीन पीसाचो रोस करूया.
सो ऑलरेडी हांवें तेल घातलेले आसा. सो आता हांवें कांदे चॉप करून घेतलेले आसा, स्लाइस करून घेता, ते पयलीं घालून घेता. ओके, ताज्या वांगडाच हांव घालता 5 to 6 लसूण हे केलेले आसा, सोलून घेतलेले ती घालता. ओके, आणि ताका हे करता, फ्राय करून घेता. आणि कांदो मातसो लायट ब्रावन जायसर ताका भाजून घेवया. ओके, ताका बरो भाजून घे. ओके, 1-2 ग्रीन चिली उडोवपाक विसरले हांव, स्वता घालता तातूंत ग्रीन चिली. ग्रीन चिली केलेला. सगळी आमकां बरो एक ब्रावन कलर येयसर आमकां भाजून घेवपाक जाय. सो फ्रेंड्स, कांदो बरो फ्राय जाल्लेलो आसा. ओके, पळोवपाक शकता तुमी. आता तातूंत घालता हांव सोय जी हांवें कापून घेतलेली आसा ती. अर्दो वळो हांवें सोय घेतला, ल्हानसो नाल्ल तो अर्दो वळो घेतला. ओके, ते घालून घेता. सोय आमकां बरी बरो ब्रावन कलर येयसर ताका बरो भाजून घेवपाक जाय. ओके, इतली बरी सोय भाजतली न्हू की बरी आमचो ग्रेवी जातली. ओके, सो मिडियम गॅसीचेर हेका आमकां आतां सोय ही आमकां भाजून घेवपाक जाय. सो फ्रेंड्स, सोय ही बरी भाजलेली आसा. आता तातूंत हांव सगळे मसाले घालून घेता. ओके, गॅस बारीक करता. ओके, पयलीं हांव तातूंत घालता 1/2 टीस्पून हल्दी पावडर. ओके, हल्दी पावडर. मागीर तातूंत हांव घालता 1 व्हडलो स्पून भरून चिली पावडर. ओके, चड तीख करना कित्याक प्रियांशाक आनी तीख लागतले. चिलीज घातला न्हू, ग्रीन चिलीज. मागीर तातूंत घालता हांव आमचे जिरा पावडर. ओके, सपोज जिरा पावडर ना मागीर फोडणेक तुमी जिरा सुद्दां घालपाक शकता. ओके, मागीर तातूंत हांव घालता 2 स्पून भरून आमचो कोथिंबीरचो पिठो, कोरिएंडर पावडर. ओके, ते घालता. आणि मागीर हांव तातूंत फायनल घालता गरम मसालो. तुमचे कडेन खंयचो अवेलेबल आहा घरान तो घालपाक शकता तुमी. ओके, हो म्हाजो मसालो केल्लो, म्हाज्या मम्मीन केल्लो गांवठी मसालो, तो घालता. ओके, पुरो 2 स्पून घातला हांवें. सो हेका आतां आमकां बरें एकदां मिक्स करूया आणि गॅस आतां बंद करून घेता. आणि आतां थंड जातकूच आमकां हेका पेस्ट करून घेवपाक जाय. ओके, सो सद्या आतां हांव हे धापून दवरता कित्याक हांव आतां वयता सार्थका हाडपाक. सार्थका घेवन येता आनी मागीर हांव आमी फुडलो प्रोसेस करूया. ओके, वाटून तेजी मागीर फुडली फोडणी बिडणी दिवन बरोसो रोस करूया. सो आतां थंड जावनी हांव मागीर येवन करतलें. आतां हांव वयता सार्थका हाडपाक. ओके, टायम जाल्लो आहा. ओके, सो मागीर मेळटा. सो फ्रेंड्स, सार्थकाक घेवन आयले, दोगांनी आमी शावर घेतले आणि जे आमी मसालो भाजून दवरलेले ते हांव धापून ताका हाडपाक गेल्ले न्हू. सो तो आतां आमी वाटून घेवया. ओके, सो मिक्सी जार ट्रान्सफर करून ताका एक फायन पेस्ट करून घेवया आणि मागीर आमी फुडले प्रोसेस करूया. सो आयले पयलीं न्हावले, रायस कुकर लायले, कुकराची शिटी बंद करून घेतली आनी हांव सार्थक शावर घेतले आणि आता तुमकां हांव येयले, देवाची पुजा केली. आतां म्हणलें तें करूया. ओके, सो प्रिया शोपाचो जालो 12:45 जाला. ओके, सो रोस रेडी करूया, दाखयता तुमकां आतां. ओके, सो फ्रेंड्स, आता जो आम्ही मसालो जो भाजून घेतलो तो थंड जाल्लो आसा, तो आता मिक्सी जारान ट्रान्सफर करून घेता. ओके, सगळो आमकां घालून घेवन हातून एक इल्लेशें उदक घालून आमकां फायन पेस्ट करून घेता. ओके, सो हांव ही फायन पेस्ट करून घेता आणि मागीर तुमकां मेळटा. ओके, आनी इल्लेशें उदक घालता. ओके, आनी हेका आतां फायन पेस्ट करून घेता.
वाटून जाल्लेले आसा दाखयता तुमकां पळय वाटून जाला फायन पेस्ट केला आता ताका तातून घालया आमी सासवा घालूया ओके सासवा थोडीशी चड न्हू ओके मागीर आमी घालया करपील सोप्पा येयला म्हाजो ओके मागीर तातून हांव घालता करपील थोडोसो ओके सो आता आमचे चणे तुमकां दाखयता कशें शिजला ते खूब जाला काय पळोवया सो हे बरे खूब जाल्लेले आसा ओके लायट गेली ओके सो हे बरे चणे बरे खूब जाला दाखयता तुमकां काडून चणे बरे खूब जाल्लेले आसा ओके आमी हे चणे आता घालून घेवया हातून सो आता तातून घालता मसालो बरे खिरून घेवया ताका ओके आता तातून घालता मसालो जो आमी पेस्ट करून घेतला तो घालून घेता ओके ओके इथे मिक्स करूया पळोवया कशी त्याची कन्सिस्टन्सी आहा आणि इल्लेशी उदक घालून ताका हांव पातळ करून घेता मिक्सी जारान जो मसाला लागला तो काढून घेऊया ओके लाईट गेली ओके सो मिक्सी जाराचो मसाला हांवें काढून घेतला ताका बरें खिरून घेवया आता घालया तातून मीठ ताका बरो असो एक खतखतो घालया आणि फायनल तातून घालया आमी चवीनुसार मीठ पिंक सॉल्ट ओके सो आता ताका बरो असो एक खतखतो हाडुया मागीर फायनल घालया आमी चॉप्ड कोरिएंडर ओके इतली कन्सिस्टन्सी दवरला ओके सो ताका एक बरो खतखतो हाडुया सो फ्रेंड्स रोसाक बरो खतखतो आयिल्लो आसा तुम्ही पळोवपाक शकता सो एक बरो खतखतो आयला सो आता आमी फायनल ताजे वांगडा घालया कोथमिरीचो पालो ओके ओके सो बारीक चॉप करून घेता तो घालून घेता ओके सो आता आमचो हो रोस रेडी टू सर्व म्हणटा पळय तसो एकदम बरो जाला टेस्टी जाला ओके सो मागीर तुमकां हांव जेवताना टेस्ट करून सांगता कशें जाला तें सो आज हा चण्याचो रोस भेंड्याची भाजी आनी पापड लोणचें सो आतां हांव गॅस बंद करता आनी मागीर तुमकां मेळटा ओके सो रोस आमचो रेडी जाल्लो आसा ओके सो फ्रेंड्स रोस रेडी करून आयिल्ले आसा मातशें बसला सकाळच्यान कामाक सरना सकाळी 9 सकाळी 7 o'clock 6:45 उठलेले हांव आणि 6:45 उठून आता कामाक सरला आता जस्ट प्रियांश येवपाक एक 15 मिनिट्स उरला सो तेजी वाट पळयता आनी सार्थकाक दाखयता तुमकां टीव्ही पळयता दाखयता तुमकां हो सार्थक दिसता आसता तुमकां टीव्ही पळयता हाय करता हाय कर रे हाय हात भायर घालून हाय करता ओके सो पळयता टीव्ही आनी प्रियांशची वाट पळयता आमी ओके प्रियांश येतकूच जेवपाचें सार्थकाक आतां हांव जेवयता कित्याक टायम जालो न्हू ताका कितें बेश्टी दवरया 1:15 जाल्लेली आसा पळय 1:15 जाला दिसता आसता तुमकां पळय सारकें 1:15 जाला सो आतां हांव सार्थकाक जेवण घेता आनी भायर तुमकां वत दाखयता कसलो आयला ते कटकटी घेवपा जायना इतली गरमी जाता सारकी एकदम दाखयता तुमकां सो भायर पळय अशें वत आयला सारकी एकदम पळय सारकी गरमी सारकी घामेन अशी बुडटा पळय सो आनी ही आसा म्हाजी झाडां ती पळय हे आसा म्हाजे लक्की बॅम्बूस खूब आमगेर हे एक आसा एप्पल एक आहा मागीर एप्पल एक आसा सो खूब जाल्ली ती प्रसादान ती कितें केला कट करून कुंडेन लायत गेला तो आनी हांगा आमगेर 2 गुलाब रोज फुललेला बरे ओके आनी शेवती आनी हे परत लक्की बॅम्बूस आनी हे आसा पुदिना ओके बेश्टे हांवें लायलेलेच ते जाले सो बरें जाला आनी हांगा एक व्हडलें जाला
पुदिना हे पळय हांगा हे पळय पळोवपाक शकता तुमी हे आसा पळय हे पुदिना जाका बरी मोठी पानां लायला इतके व्हडले आसा पळय अशें आसा ओके लकी बँबूस हे आनी हाका न्हू अजून फुलां येवपाची आसा ओके हेका ब्लू कलर फुलां फुलतली फुलतकूच तुमकां दाखयता ओके हे लकी बँबूस आनी प्रियांश आतां येतलो ओके सो अजूनय येवना सो आतां सार्थकाक जेवून घेता आनी मागीर तुमकां मेळटा प्रियांश येतकूच ओके सो फ्रेंड्स हांवें म्हाजी थाली रेडी केल्ली आसा रायस घेतला पापड लोणचें रोस चण्याचो रोस तो केल्लो हांवें भेंड्याची भाजी सो तुमकां आतां टेस्ट करून दाखयता रोस कसो जाला तो ओके प्रियांश आयिल्लो आसा प्रियांशाक वाडला जेवता तो एकदम बेस्ट जाला रोस चण्याचो रोस आनी भाजी खावंक घातली तुमकां भेंड्याची बरी जाला भेंड्याची भाजी सो तुम्ही एकदम चण्याचो रोस भेंड्याची भाजी करून पळया ओके कितें घालपाचें आसा कितें चुकल्यार तुमी घालपाक सांगपाक शकता म्हाका पूण मुद्दम करून पळया चण्याचो रोस आनी आतां म्हाजो व्लॉग हांव हांगा एंड करता ओके आनी कांय ना दाखोवपाचें सारकें ओके सकाळच्यान व्हिडिओ करता ओके सो म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्राईब करा लाईक करा शेअर करा आणि माझे व्हिडिओ असेच पळयत राहा टिल देन बाय